आडवण पेडण्यां वारखड हांगासर शेतकामती सुरेश तळकटकर आनी नारायण साळगांवकर हांची घरां 3 नोव्हेंबर 2017 मोपा विमानतळ वाठारांत घरां येतात म्हूण सरकारान पाडिल्ली। हाका लागून हे घराबे रस्त्यार आयल्यात। ह्या प्रकरणाचो निशेध करपाक गोवा सुरक्षा मंचान शेनवारा पणजेन आंदोलन आयोजीत केल्ले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज गोव्यातल्या या पंचायतीतलो पंचायत अधिकार जो आसा, पंचायतीक दिल्लो अधिकार जो आसा, बाबासाहेब आंबेडकरान एक नागरिक अधिकार दिल्लो आसा त्याच्या गांवचो विकास करपाक या कालच्या विधानसभेन त्यांनी निर्णय घेतला की या स पंचायतीचे सगळे अधिकार जे असतात आपल्याकडे त्यांनी घेतलेले असतात। कित्याक आपणाक जाय ते जागा चोरपाक मेळपाक जाय, आपणाक जाय त्या दिल्लीवाल्याक जे आसा ते जागा दिवपाक जाय, म्हाका जाय तसलो कॅसिनो उबो करपाक जाय, म्हाका दुबईच्या जे इन्व्हेस्टर जे असतात तांकां तो जागो जो आसा तो खपोवपाक जाय आणि आपणाक आ जन्म जो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाक जाय। म्हणजे म्हाका केन्नाच मरण येवचें ना अशा पद्धतीच्या स्वप्नान जो आसा मनोहर पर्रीकर ह्या दोन घरां जी आसा ती उडयल्लेली आसा। तेणी आपल्या घराचो नंबर दाखवतो। आज या पणजे मतदारसंघात तो गेली अनेक वर्सां निवडून येता। फाटल्या बाय इलेक्शनात ताका मतां कितली पडल्यात ती विचारात ताका, कितली मतां पडल्यात ती ताका पयली विचारात। तुका खंयचो अधिकार आसा? तुका पणजेच्या मतदारांनी नाकारलेलो आसा। 22,000 मतांपैकी फक्त 9,000 मतां तुका पडल्यात। फाटल्या इलेक्शनात जनरल इलेक्शनात सिद्धार्थ कोगेकराक 10,000 वयर मतां पडलेली, पण गोंयच्या आणि पणजेच्या सगळ्या लोकांनी तुका नाकारला। तुका 21 वेल्यान 13चेर हाडला। गोंयन कोणाकच तूं नाका। हो एअरपोर्ट जो लाखा कोटीचा त्याचेर दोळा आसा, या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्याकडे नजर मारपाक सुद्धा वेळ ना। ते आगामी पावसात आमची घरां त्या बाबू आजोबाच्या षडयंत्राकडून आज मोडलेली आहात आणि ती आज देवीच्या कळसात हो कळप वारकड पंचायतान शांतादुर्गा मावळीचो पारंपरीक कळसो ही कळसावयली घरां मोडलेली आहात आणि ती कळसावयली घरां मोडून पारंपरीक कळसाचो दिवो ह्या बाबू आजोबांकरान बांदिल्लो आहा। तो आज त्यांनी जशी घरां मोडली तशी घरां त्यांनी बांधून दिवया। ह्यो कळसाचो दिवो पेटोवन दिवया आणि ह्या पिड्डेक जशे घरां कळस जाता तो चालू करून त्यांनी आज दिवंक जावो। तर तूं आज ह्या सरकारान सुद्धा आमचो न्याय गमयो आणि या न्यायात त्यांनी आज ही सगळी घरां आमची